सुणी माजरां हांकां जेन्ना कसल्याय तरेचे दुयेंस जाता वा ती बरी ना जातात जाल्यार कितें करप? आमी वॅक्सिन्स दिवंक जाय, सारके केअर घेवंक जाय. कट्स पडले किंवा जखम जाली जाल्यार आमी घरच्या घरा बेजीक असो उपाय कितें करपाक शकता? बेटाडीन ते सलायनान भितर घालून मिक्स करून मेक इट लायक अ 1:2 मिक्सचर ऑफ बेटाडीन आमकां ते फ्लश करपाक मेळटा. हीट स्ट्रोक वळखप कसो? ब्रेथ पळोवंक शकता, खूब वॉर्म आसतले. कुत्री माजरां किंवा खोंकतात सो एक वेगळेच तांकां आमी हॉंकिंग कफ म्हणटा. ते एक सेल्फ लिमिटींग डिजीज आसता एकदां ती आपुणूच एकदां बरी जाता. रस्त्यार जी सुणी आसता ती खुबशे फाटी आमकां दिसता की तेंच्या आंगा वयले केस गेल्ले आसता. किट्ट्यो उल्को आनी मायट्स आसता ते मेन cause of एक्टोपॅरासायट्स आसता ते. मोस्ट ऑफ द डिजीजीस आर बिकॉज ऑफ हांच्याच खातीर. वॉट कॅन बी द मेन रिजन फॉर लॉस ऑफ एपेटायट? कसलो स्ट्रेस फॅक्टर आसूं शकता, नाजाल्यार कसलो एनवायरमेंट चेंज फॅक्टर आसूं शकता,